शिरगावचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोडेर चेंगराचेंगरी जावन स भक्तांक मरण आयिल्ले। हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायले। तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें। शिरगावचे घडणुकी उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार सदानंद तनावडे, श्रीपाद नाईक, आमदार प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेटये तशेंच निळकंठ हळर्णकारान हॉस्पिटलांनी भेट दिवन जखमी जाल्ल्या भक्तांचे भलायकेची विचारपूस केली। तशेंच तांकां सगळे तरेची मजत दिवपाचें आश्वासन दिलें। पळयात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।